13 नोव्हेंबर 2024 hundreds of Goans have been duped of crores of rupees in a cash for job scam. Goa police have so far registered 20 cases across the state, including 12 in North Goa district and 8 in South Goa district, and arrested 19 people for promising to secure government jobs in exchange for cash. The scam also saw a government employee taking his life after his name figured in the case. Over the past few weeks, a new case has been registered almost every day, with a maximum of 3 FIRs each at Ponda, Agasai and Bisholi police station. Among those arrested include police personnel, senior government officers, teachers and other persons claiming to have strong political links. The accused in different cases assured jobs in various state departments including public works, water resources, education, transport, revenue, police and health. Speaker sir, Wall Times of India जो न्यूज रिपोर्ट 13 नोव्हेंबर 2024 एक वर्षानंतर LAQ रिप्लाय सांगता की 4च केसी फाइल झाल्या आणि त्यो सगळ्यो 14 नोव्हेंबर 2024 पयलीं म्हणून. सो म्हजो पयलो क्वेश्चन हा मुखेलमंत्री आयकना दिसता ऐकता म्हजो पयलो क्वेश्चन असो हा की ह्यो सगळ्यो केसी खंय गेल्यो, सरकार त्यो केसी कव्हर करता काय त्यो केसी सेटल जाल्यो, कित्याक 4च कश्यो उरल्यो हांगा पळय इतल्यो आहा म्हणटा सांगिल्ल्यो आहा त्यो केसी खंय गेल्यो. स्पीकर सर, तो टाइम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट कितें वाचता म्हाका खबर ना. आमी क्लियर कट आन्सर दिला तितूर. स्पीकर सर, टोटल 51 केसीस कंप्लेन पब्लिका कडल्यान आयल्यो. तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्यो भितरल्यो number of cases registered in 24 is 40, number of cases registered in the 25 is the 11, altogether 51 cases. Number of cases is forwarded to the court. भितरल्यो 40 30 केसी फॉरवर्ड केल्या, 11 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या, 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या. नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स, हातूंतल्या 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पयल्या 24तल्या दुसऱ्या 9 अशे 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. स्पीकर सर, हांवें कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हातूंतलो एकूय मनीस जो आसा पळय न्ही हातूंतलो सुटचो ना. हातूंतलो गव्हर्मेंट जॉब दिवपा खातीर आसूं किंवा प्रायवेट जॉब दिवपा खातीर आसूं, ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा आमी अरेस्ट केल्या. आयजूय बी भितरल्या 2-3 जाणां जी आहा ती भितर आहा. त्या खातीर सरकारी नोकरेक पयशे दिवपाचे लोकांनी बंद करपाक जाय. हे फ्रॉड करपी जे आसा हेंचो कसलोच सरकारा कडेन कसलोच संबंध ना. अननेसेसरी नाका जाल्ली नांवां जी आसा पळय न्ही परत सरकारांतल्या लोकांची नांवां आनी अननेसेसरी ऑफिसरांची नांवां घेवपाची संवय जाल्या. गोंयकारांकूय बी गव्हर्मेंट जॉब मेळटा म्हणटो काय रोखडोच कोणायकूय बळी पडटात आनी कितलेय पयशे काडून दितात. ना कॉल लेटर पळयनात, ना इंटरव्यू केन्ना पळयनात. की बरेच जाण म्हणजे हांवें पळयला हे जेन्ना घेतले तांकां अरेस्ट केले आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें आनी जेन्ना अपील केले तेन्ना लोकांनी ह्यो केसीस फायल करपाक सुरवात केल्या. म्हणून हांव सांगता की आतां पर्यंत जवळपास अशा पद्दतीच्यो 51 केसीस जाल्यो ऑलरेडी. म्हणून रिप्लाय दुसऱ्याच भशेन सांगता ना. स्पीकर सर, रिप्लाय दिला आमी क्लियर कट. 4 म्हणून सांगता. तुवें खंयचो वाचला रिप्लाय खबर ना म्हाका. रिसीव पळय मरे 4 म्हणून सांगता. एनीवे सोड, तू तुजें सांग, टायम वतलो थंय. हांवें तुका क्लियर कट सांगला त्या खातीर. हांवें रिप्लायन म्हज्या तुजें कॉलिंग अटेन्शनूय असलें तें आन्सर करता आसतना हांवें सांगलां कॉलिंग अटेन्शनचे आन्सरूय जाय जाल्यार तुका दिता. टोटल 51 केसीस आसात ह्यो गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट जॉब धरून. भितरल्यो 32 केसीस चार्जशीट जाल्यो आनी भितरले. एनीवे नेक्स्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.